Message surat Gregorian number A19. A19. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सो आसा सो आसलो आनी तो सदांच आसतलो त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमची सोबी आसूं. प्रितेच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाची परब आज आमी समरमता. कितली म्हूण कातोलीक पवित्र सभेची भुरगीं सुभागी मिसा बलिदाना वरवीं देवा बापा आमच्या कुडी आत्म्याचें खाण पिवण आमकां फावो केल्या. आमकां ह्या खाणा पिवणा विरेन जिवीत मेळना, कित्याक जेजूच्या उतराचेर आटापलोलो आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां जागोयता म्हणून म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रोगोत खरें पिवण. जेजूचें मांस रोगोत आमी शिवल्या शिवाय आमचें सोबें जिवीत आसचें ना. म्हणटच ह्या खऱ्या खाणा पिवणाची आमी मान भोवमान ओपोरबाय करूंक आनी घोडटा तितले पावटी ह्या संस्कारान आमी वांटो घेवन तांचे वरवीं मेळटली घोटायेन ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जिवंक आनी जेजून बासायल्लें सासणीक जिवीत एक दीस आमी जडूंक ह्या मिसा बलिदानांत खोतखोत्यान आमकां आदार मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितांत पवित्र मीस आमी फावो ते परी तातूंत वांटो घेवंक ना. पवित्र खुमण्यावांत आमी तयारी करिनासतना वांटो घेतला. सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे मागूंक ल्हान मिखाईल म्हणया. हांव पातकी पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणी असो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून कोणानुसार वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून मागीर सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उंच सर्गी देवा बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्त
प्रार्थुया. आमची मागणी आमची इंतेसावा ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसार हे इंतेसाव आसात. पयलें इंतेसाव सोंपलेल्या एल्स्टन बारेटो कसल्याय पातकाक लागून आजून स्वर्गार वचपाचो उरला जाल्यार ताचे पासत मागणी. सातीम साक्रामेंताची आयज परब. आनी तिसरें इंतेसाव पियेदाद आनी पालोमा फेर्नांडीस आयज आपापलो जल्माचो दीस समोर उरता. तांकांय आमी देवाक बारून तांचे पासत मागया. सुम्य जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवंडारा, तुज्या कुश्टा मरणाच्या उगडासाक वजापाचो संस्कार तुमी आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू. सो बापा सवी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. दुसरे सुमोटीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोचे कडे उलोवन मोइजेसान म्हणलें, तुमी काल्तिकाय बगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें वळखून घेवंक आमी तुमी ताच्यो याज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परान तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तांकां काल्ती केली, तांकां भूक लागोशी केली आनी मानाक दिवन तांकां पोसली. ओ माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. मनीस उंड्यानूच न्हय तो सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सोगटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देशांतलीं गुलामपणाच्या घराण्यांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सर्पांनी आनी विजवाच्या भरलेल्या ह्या विस्तादीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान ताणें तांकां चलयलीं. उदकाक सोऱ्यांतलो जाग्यार गोट निबोर कोडपांतल्यान तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची वाखाणणी को जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी को जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी को जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडामे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदोव केल्या. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी को जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ले सवस्काय आनी पुश्ट गोंद दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोग पुरगोट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी को जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी याज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी को जेरुजाल्या.
बागेवन पावलो कोरिंदकारांक बरयलोले पयल्या चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो आमी आशिर्वाद घालतात ते आशिर्वादाची पिवोन पात क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय एकूच उंडो देखून आमी चोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच उंडो जाता कित्याक आमी सगळीं ते एकाच उंड्यान वांटो घेता देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया जेजू म्हणटा हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो सर्वेस्पोर तुमच्या सगळ्यां आसूं तुमचे सोबे जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून उरपोंजीक म्हटलें हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मास जेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं अरे वो आनीक आपणा आमकां आपलें मास काडून कसो दितलो रे देखून जेजून ताका म्हटलें हांव तुमकां सत सांगतां तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगर आनी ताचें रोगत पियेल्या शिवाय तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमण्या दिसाक हांव पुनर्जिवंत करतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वियांनी मानाक खेलो आनी तोरी तीं मरून गेलीं जशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो हें ताणें काफरनाहूम शिकयतना देवस्थानांत म्हटलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आयज कॉर्पुस क्रिस्ती जेजूच्या पवित्र कुडी रोगताची दोबाचीक परब आयचे परबेचेर आमचो नियाळ फुडें वता आसतना सान फ्रांसीस de सालीस हो एक कथा सांगता ते कथेचो आयज आमकां उगडास करुया एक कथेंत वो एक काणयेंत एक मनीस जेरुसल्याक गेल्लो होली लँड थंयसर विजीट करून गेल्लो आनी जायत्या स्वाताचेर तो विजीट करता आनी एक स्वातेचेर वचून तो म्हणटा पयलो बेथलेहेमांत वेता आनी थंयसर म्हणटा देवाचो पूत हे स्वातेचेर जल्मलो मनीस जालो आनी मागीर तो
नाजरेताक वेता आनी थंयसर वचून म्हणटा देवाचो पूत हांगासर ओगली उणें 30 वर्सां आपल्या आवय बापाय बरोबर जिवन सादो भाव ताणें केलो. ते उपरांत कालवार पर्वतार वेता आनी म्हणटा देवाचो पूत आमच्या पातकां पासत येसवातेचेर पुरसार ताणें आपलें रोगत वारयलें आनी मेलो. आनी ते उपरांत ओलिवेत दोंगराचेर वेता आनी थंयसर वचून तो म्हणटा हांगा हांव देवाचो पूत स्वर्गार चडून गेलो. स्वर्गार चडून वचून म्हाकाय जाय होय म्हज्या काळजाचो आवडो. आनी तेन्नाच ताच्या कानांत एक आवाज स्वर्गार जावन हांव संवसारांत देवून आयलो. स्वर्ग मनशांच्या काळजांत आनी स्वर्ग संवसारांत हाडूं. बाबांनो आनी भयणीनो, आमकां स्वर्गाची खबर जायतीं जाणां सांगतात. थोडीं जाणां आमकां स्वर्गार वचपाची वाट दाखयतात. भोव थोडीं जाणां आपल्या काळजांत स्वर्ग आसले भशेन जियेतात. आनी आयची बरोप आमकां हेंच सांगता. जेजू आयज आमकां उगडास करता. हांव स्वर्गार जावन देंवलेलो जिवो म्हणो. कितें करूंक देंवला? पयले सुवातेर आमच्या काळजांत स्वर्ग भितर हाडूं आनी आमच्या संवसारांत स्वर्ग हाडूं. आनी जेन्ना आमी स्वर्ग ह्या संवसारांत आनी आमच्या काळजांत आसतले भशेन आमी जियेता तेन्ना जेजूची खरी पाटलावदारां आमी जावन पावतले. आयज ही 3 वाचपां आमी आयकल्यांत. दुसरे सुबोर्तीच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत सर्वेस्वर देव इस्रायल पोरचेक मान्ना दिता आनी हे भशेन सगळ्या संकटांतली निवारून हे पोरचे सभेन आपलो मोग उगडाप करता चिंचा बसांनी. कित्याक म्हणल्यार ही पोरसां सियोन अरण्यांत पावलेली आनी ह्या अरण्यांत तांकां जेवण नासलें. आनी रोखडीच ती वेतात आनी मोइजेसाक तक्रार करतात, कंप्लेन करतात. आनी मोइजेस देवा लागीं मागता आनी सर्वेस्वर देव आपले पोरजीचो मोग आपल्या काळजांत बाळगिता आनी हे भशेन तांचे सभे हुस्को दाखयता. तांकां जेवण दिवन मान्ना दिवन दादोशी करता. इस्रायल पोरजे सभे देवान जायत्या भासांनी मोग दाखयलो आनी इस्रायल पोरजेर देवाचो मोग चिंचा तरेनी अणभवलो. हो मान्ना जावन आसा एक झलक, एक सावळी जे देव जेजू सभेक दितलो. जेजू आपलीच कूड आनी जेवण आमकां ह्या पवित्र संस्कारांत एके भशेन दिता. ताची एक जावन आसा सावळी. दुसऱ्या वाचपान आमकां कोरिंथकारांक बरोवन भाग्यून पावलो उगडास करता. जेवणांत आमी वांटो घेता आनी जेजूच्या जेवणांत जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना आमी एकाच मुणयांत वांटो घेता म्हणटच आमी एकचारान जिवंक गरजेचें. आमचे मदीं फुटी आसूंक जायना. आमचे मदीं दुस्मानकाय येवन काबार जावंक जाय. आमचे मदीं एकचाराचें मन आमी बाळगूंक गरजेचें. एकाच मुणयान वांटो घेवन आमी एक जावन वचपाची. पयलीं क्रिस्तांवां तेच भशेन जियेतालीं. एकचारान उडो मोडटालीं आनी सगल्यांच्या सुखान दुखान वांटो घेतालीं. सगल्या सभेक हुस्को दाखयतालीं. आनी हेंच आमी दर एकल्यान आमी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता तेन्ना तें करूंक एकदम गरजेचें आसा. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळचे पासत हांव उंडो दितलो तोच म्हजेंच मांस. हाका साक्षी म्हणल्यार जेजूचें निमाणें जेवण. निमाणें जेवणार जेजून आमकां ही पवित्र मिसाची भेट स्थापन दवरली
आमी पवित्र ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार जेन्ना आमी करता तेन्ना ही परब हे परबेचे आमी एके भशेन जायते वस्तू तेन्ना करता. पूण ही परब करूंक गरज आसली कित्याक भोव पवित्र संस्काराचेर आमचें अदीक ध्यान दवरून ह्या भोव पवित्र संस्काराचो मान पुरबाय आमच्या काळजांनी बाळगूंक आनी भशेन मिसा सभेक आमचो मोग दाखोवंक हें एकदम म्हत्वाची परब जावन आसा. आयज हे परबे सुमयार आमच्या जिविताक थोड्योश्यो वस्तू आमच्यांनी घेवं येतात. पयलें म्हणल्यार पवित्र मीस आमच्या ओतम्यांक जेवण जावन आसा. जेजून भोव पवित्र साक्रामेंतान आपणाकूच आमचे पासत दिलो. जायतीं मनशां आसा आनी व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज आसात. सॉक्रेटीस हो ग्रीक फिलॉसॉफर ताणें कितें म्हणलें, नो थायसेल्फ, तुका तुजीच वळख करून घे, नो थायसेल्फ. ते उपरांत आसा व्हडलो सायकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड, ताणें म्हणलें बी थायसेल्फ, तूंच खरो मनीस जा, रुपणी बी कांय घाली नाका, तुका आसा तसो मानून घे आनी ते भशेन जी, बी थायसेल्फ. पूण फकत जेजून म्हणलें गीव थायसेल्फ, तुकाच दुसऱ्या पासत दी, तुकाच दुसऱ्या पासत दी. आनी जेजून आपणाकूच आमचे पासत आमकां दिला. भोव पवित्र संस्कारान ताणें आमकां दिला आनी ह्या संस्कारा वरवीं जेजू आमचें जेवण जाता, जेजू आमची गोठाय जाता. आदल्या कोरांत आमकां आहाब राजाची पतीन जेजबेल हाची खबर आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. आनी जेजबेल ह्या एलिशा प्रवाद्याक जिवेशी मारूंक सोदताली आनी एलिशा प्रवादी आपूण इतलो बरो वावर करता, देवाची खबर परगट करता आनी आपणा सगळे हे भशेन कित्याक निराशी जाता आनी धांवूंक लागता. एका ओरण्यांत धांवता, खूब तोखता, एका झाडा मुळान बसता, थंयसरूच ताका दोळो लागता, शेंपता आनी उठून पळयत जाल्यार थंयसर उंडो आसा आनी आयदनांत उदक आसा. हो उंडो खाता, हें उदक पियेता आनी परत न्हिदता. आनी मागीर देवूच ताका उठयता, ताका उंडो दिता, उदक दिता आनी मागीर हो प्रवादी 40 दीस होरेक दोंगराचेर चलता. आमी खावंक आनी आमी जेवंक देवान आपणाकूच आमचे पासत दिलो. आमच्या ओतमेचें जेवण तो जालो. आनी पासत पवित्र मिसान तितले फावटी आमी वांटो घेता तेन्ना आमची ओतमेची दूख आनी ताण आमी मागता, हें आमकां आमी उगडास करूंक जाय. आमकां फकत कुडीचीच भलायकी आसल्यार पुरो ना, ओतमेची भलायकी एकदम म्हत्वाची. आनी जेन्ना हे दोनूय भलायकी आमच्यांत आसता तेन्ना आमी बरें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. दुसरे सुवातेर पवित्र मीस पातकाचेर झुजूंक आमकां आदार दिता. आमी असोक्त मनशां आनी ह्या असोक्तायेन आमी जायतीं पातकां करता आनी ह्या पातकाचेर जर आमी झूज मांडटले जाल्यार आमच्यान थोडी ताकद आसपाक जाय आनी ही ताकद आमकां पवित्र मिसांत मेळटा. आफ्रिकेच्या जंगलांनी वो रानांनी मुंगुसां आसा एके तरेची आनी थंयसर सोरोप आसात, नाग आसात, कोबरा आसात, विखाळे आनी मुंगूस सदांच ह्या नागा लागीं, ह्या कोबरा लागीं झगडटा आनी जितले फावटी ते झगडटा तितले फावटी हो कोबरा हो विखाळो सोरोप ताका घास मारता. घास मारलो म्हणटच हे मुंगूस रोखडेंच कुशीन सोदता आनी एके तरेचें तोंड खाता, जे खाले उपरांत हें वीक आसा तें नाटक जाता. परत झगडटा, परत ताका घास मारता, परत तोंड खावंक येता आनी भशेन ह्या सोरपाच्या आंगांतलें वीक काबार जाता आनी मागीर तो सारको
थकलेलो जाता तेन्ना मुंगूस ताचेर जैतिवंत जाता, ताका जिवेशी मागता. आमच्या जिवितांत पातो जायते भासांनी आनी जायते तरेनी आमच्या काळजाच्या दारांत मारता, आमकां ताळणेंत घालता. जितले फावटी ह्यो ताळण्यो आमकां येता तितले फावटी आमी देवा सरशी वचूंक जाय, कुमसार जावंक जाय आनी भशेन आमी पवित्र मिसान वांटो घेवंक जाय. पवित्र मीस आमकां ह्या पातकाचेर झुजूंक, ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. पवित्र मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक एकदमूच म्हत्वाची. बरी तयारी करून आमी कुमन्यावंक शकता, बरी तयारी करून आमी मिसान देवूंक जाय आनी आमचे पातकाचे बोगसणें जोडले उपरांत आमी शिताबेन कुमन्यावान वांटो घेवंक शिकूंक एकदम गरजेचें. तिसरे सुवातेर पवित्र मीस आमकां सासणाच्या जिविताची खात्री. जेजूच म्हणटा, हांव स्वर्गांत रावन देंवलेलो जिवो म्हणलो. आनी जेन्ना आमी हो मुंडो शिवता तेन्ना आमी पयले सुवातेर जेजू सोबे एक जाता, दुसरे सुवातेर आमी एकामेका सोबे एक जाता आनी जेजू आनी आमी बराबर मेळून एकचारान एके भशेन आमी जिवंक आमचे लागीं जाता. हो मोडलेलो मुंडो आमकां हें सासणाचें वा आमच्या आत्म्याचें जेवण आमकां दिता. त्या सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारता. आमच्या चालत्या जिवितांत पासून आमी नदर मारीत जाल्यार पावस कसो येता, कुपांनी, पूण ही कुपां फुटना जाल्यार पावस पडना. ब्रोकन क्लावड गरजेचें पावस धाडपाक. तेच भशेन घोव जर मोडिना तर फुटना जाल्यार पीठ जायना, पीठ जायना जाल्यार मुंडो जायना. तेच भशेन आमी आमकांच जेन्ना मोडटा जेजू भशेन तेन्ना अदीक आमचें जिवीत फळां बरीत जाता. आयज हे पवित्र मिसांत आमी वांटो घेतना पवित्र मिसा पासत आमचें उपकारी मौन आनी खाळी सदांच आमी दाखोवंक गरजेचें. ह्या पवित्र मिसांत फावो ते परी वांटो घेवंक म्हत्वाचें आनी कुमन्याव शिवता आसतना सदांच आमी कुरपेन आसूंक तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आयज ह्या परबी पासत देवाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी परबी वरवीं आमचें काळीज मौन मिसा सोबे अदीक नवसरलें करूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बाबाट विचारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या स्थानाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुया पवित्र आत्म्या वरवीं करबी आंकवार आमचो पोंस ताका आनी ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो शिवून स्वर्गाक सोडलो. स्वर्ग पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलो. थंय दान जिवे आनी मेलोल्यांची म्हणसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकता, पातकाचे बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमची गरज देवा बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी सोम्याची कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देगिवंत जिविता वरवीं आपले गरजेच्या जिवितांत किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजे मदीं उपरासलो तो रेगवार वेगळोचार आसा तो नपयत करूंक
आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ती म्हजे सवेन जियेतात आनी हांव तांचे सवेन जियेता. ही जेजूची उतरां मनांत धरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सवेन रिगून जिवूंक आनी ताचे गोठायेन बरो वावर करून बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. हो उंडो खाता ती सासनां जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर बाबार्थ आनी बरवसो धरून सोंपोन गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीक त्याच जेजून बासायल्ले सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बाबा लागीं मागुया. सर्गीच्या मोगळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची मागणी तुजे मुखार उबारल्यान तितून दोयनाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवण्यावाला गीत घेऊया नंबर C39. C39. बाबा भयणीलो म्हशें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून तुवें एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवाचो उडो आनी दाकाचो सोरो आमी तुका बपून दिता. तशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकाचो एकूच सोरो आमी करून घेता. तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्ताचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली
आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तशें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक पोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाचो गुट दुसरो उद्गार. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी कालसितले पियेता. इतलेय फावटी वैभवान येसर आमी तुजें मरण परवडटा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्ताय पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक जे तुमचेर विस्तारलेले तशें पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाप सेवा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प सेवा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्ताय तशें परजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पुती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगाता तशी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू खाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा, तुजें नांव जावन तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशें वतरायता तर आमकां तशें उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सशी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सगळ्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाचे शिबीर संवसाराचे पाप काडटले आमची गात कर. देवाचे शिबीर संवसाराचे पाप काडटले आमची गात कर. देवाचे शिबीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात. शेळीच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुबाय. Victoria number D7. D7. आत्मीक कोमन्या खातीर मागणी. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगयता आनी आक्कोस तुका एकवटा. तुजे कडसून केदीस वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थना. बाबा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवन तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक ही वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच पुत्रा व्हडल्या सुखाची सुफोळखुणा जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तान तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावली. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मे
तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. गीत घेवया नंबर F6.